बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तां. हांव लिओना आणि हांव आना पत्राओ. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत करता. A famous quote in English goes this way: a good teacher is a master of simplification and enemy of simplism. जमल्या सर शिक्षकांक आम्हा सर्वातावन हॅपी टीचर्स डे. Let's join our hearts and hands in prayer and let our spirits soar through a song. Now, I would welcome the Catechism students to come forward and lead us into a prayerful song. देव बरें करूंक तुमकां. आतां मुखार आपयता आमचे फिरगजेचे विगार बाब फादर वॉल्टर डिसोजा, चीफ गेस्ट फादर मॅक्सिम डिसोजा, असिस्टंट प्रीस्ट फादर लॉरेंस कुटिन्ना अँड फादर विवेक दीपक पिंटो, फादर डेन्सिल लोबो, parish council vice president Mr. Vinod D'Souza, parish council secretary Mrs. Patsy Bitto. तुम्ही मुखार येवन वेदेचेर बसका स्वीकार करची. विनंती करता आमच्या विगार बापांक आमच्या आयच्या चीफ गेस्टाक टू वेलकम हिम विथ द सॅपलिंग. मुखार येतात आमच्या फिरगजेचे वायस प्रेसिडेंट मिस्टर विनोद डिसोजा. दोन उतरां उलोवंक. गुड इवनिंग. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तां. पयलें हॅलो पयलें हांगासर जमल्ल्या सर शिक्षकांक शिक्षकाच्या दिसाचे शुभाशय पडयता आनी उल्हासिता. हॅपी टिचर्स डे टू
all of you. सगळ्या वर्सां तुमी दिवच्या सेवेक तुमी काडच्या वावराक तुमकां मान करूंक आयचें हें कार्य आयोजीत केलां. शिक्षक जावन आसात भुरग्यांची दुसरी आवय बापाय. कशें आवय बापाय घरांत भुरग्यांक लिसांव शिकयतात की तशेंच शिक्षकां इस्कॉलांत भुरग्यांक लिसांव शिकयतात, तांकां बरी देख दितात आनी तांचें फुडार रुपीत करतात. पूण शिक्षकाचें काम इतलें सुलभायचें न्ही. दिसाचें 5-6 घंटे उबे रावचें, 5-6 घंटे भुरग्यां लागीं उलयचें, तशेंच उरिल्लीं हेर कामां करचें आनी सांजेर घरा गेल्या उपरांत नॅक्स्ट डेच्या क्लासीक प्रिपेर जायचें. आनी अशें हीं सर कामां करतना खंडीत जावन तुमी वातये बरी करगून वेतात. पूण तुमी दिवचो उजवाड खंडीत जावन 1000 विद्यार्थ्यांचें भविश्य रुपीत करता आनी तांकां बऱ्या फुडाराक पायता. हे तुमी करच्या महान कार्याक तुमकां उपकार बावडूंक आनी मान करूंक आज आमी हें कार्य आयोजीत केलां. आनी आयची मुख्य अतिथी मेन गेस्ट जावन आसात तुमी सर शिक्षकां. सो पयलें सर शिक्षकांक, लेक्चररांक, प्रोफेसरांक, कॅटेगिजम टिचरांक हांव सर गवळीक संध्या तर्फेन मोगाचो स्वागत पाठयतां. आनी आयच्या ह्या कार्याक आमचे सवे आसात मुखेल सैरे जावन फादर मॅक्सिम डिसोजा. हे जेप्पो फेर्गेचे वेगार जावन आसात आनी हे एक शिक्षक जावन आसात. जेप्पो सेमिनारीन ते सेमिनारिस्तांक शिकप दिवन आसात. फादर, तुमकांय हांव सर फेर्गेसगरा तर्फेन मोगाचो स्वागत पाठयतां. आमचे सवे आसात शिक्षकांचे शिक्षक आमच्या फेर्गेचे वेगार बाब फादर वॉल्टर डिसोजा. फादर, तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत पाठयतां. तशेंच आमचे सवे आसात आमच्या फेर्गेचे सहायक वेगार बाब फादर लॉरेन्स कुटिना आनी फादर विवेक. फादर, तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत पाठयतां. आनी दोग शिक्षक आमचे सवे आसात फादर डेन्झिल लोबो. ते सेमिनारीन प्रोफेसर जावन आसात आनी थोड्याच वेळान ते आमचे सवे आसतले. तांकांय हांव मोगाचो स्वागत पाठयतां. आनी एक शिक्षक जावन आसात आमच्या पदवा कॉलेजीचे प्रिंसिपल फादर अरुण लोबो. तांच्या भलायके निमती ते हांगा येवनात. तांच्या भलायके खातीर आमी सर मागोवंक उडाक दवरया. आमचे सवे आसात आमच्या गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी श्रीमती पॅट्सी ब्रिट्टो. तुमकां हांव ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत पाठयतां. हे इतलें बरें कार्य आयोजीत केल्लें जावन आसात युवा आयोग, शिकपा आयोग, CAL, YCS आनी विमेन्स फ्रंट ह्या सर्व आयोगाच्या संचालक आनी संध्यांकी हांव मोगाचो स्वागत पाठयतां. परत सर्वांकी स्वागत म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करतां. देव बरें करूं. देव बरूंक म्हणल्यार तुमकांय ह्या कार्याक हांव स्वागत मागतां. आतां मुखार येता ॲलिस्टर पिंटो, जमलेल्या सर्व शिक्षकांक बरें उलोवंक. गुड इवनिंग. कशे आसात? बरे आसात. आज आमी आयल्यात टिचर्स डे सेलिब्रेट करूंक. So I'm here to express my gratitude to all you teachers today. You are the ones who shape our future for sure. I want to take a moment to recognize the immense impact you teachers have on our lives. Your dedication, patience, and passion. You do more than just impart knowledge, and when we go outside our schools, colleges, we excel in our lives. You're not just educators, but also mentors and role models. Your influence helps us to grow into better individuals and prepares us for the future. For all the late nights, the extra efforts, and the unwavering commitment you show every day, we are deeply thankful. Happy Teachers Day. Thank you, Alistair. I now request the dignitaries to take your seats off the dais. Let us all put our hands together and give a loud cheer.
आतां मुखार येतात पॅरिश कावन्सील मेंबर्स तुमचे मुखार एक गीत गावंक. संतोषान आमी गितां गायतां, फिरगस कुटुंबा संगी उल्हासितां. प्रत्येक तुमचे आमी सलाम मारतां, शिक्षक दिसाचे उल्हास पाठयतां. संतोषान आमी गितां गायतां, फिरगस कुटुंबा संगी उल्हासितां. प्रत्येक तुमचे आमी सलाम मारतां, शिक्षक दिसाचे उल्हास पाठयतां. समाजेक तुमी देवा देणे, भुरग्यांक ना शिकाप तुमचे विणे. तुमचे सेवेन आमी जाल्यां शाणे, जिणेंत आमच्या तुमचे पागी येणे. संतोषान आमी गितां गायतां, फिरगस कुटुंबा संगी उल्हासितां. प्रत्येक तुमचे आमी सलाम मारतां, शिक्षक दिसाचे उल्हास पाठयतां. बरी समाज आमी करूंक निर्माण, वृद्धा करता तुमी बरेशे गुण. काडूंक शिकयतात आमचे अवगुण, जारी करतात आमचे जिणये सोपान. संतोषान आमी गितां गायतां, फिरगस कुटुंबा संगी उल्हासितां. प्रत्येक तुमचे आमी सलाम मारतां, शिक्षक दिसाचे उल्हास पाठयतां. सोमिया जेजूचे तुमी उपकार, घेतल्यार देखामी जाता हुशार. विसर्जिना आमी तुमचो उपकार, तुमचे खातीर करता मागणे रजार. संतोष
पाठयता. आता मुखार येता जॉस्विन डिसोजा आमचे चीफ गेस्ट फादर मॅक्सिम डिसोजाची वळख करून दिवंक. देव बरी सांज दिवंक सोमेस्ता. हांव आमच्या मुखेल सोयऱ्याची मोटव्यान वळख करून दिवंक आशेता. मनादीक बाप मॅक्सिम डिसोजा गांवांत हे नरामपाडीचे. हांची वोट एप्रील 17, 2007 वयर जाल्ली. सहाय्यक विगार जावन पयिल्ले आंजेलोर तशेंच देरेबेल फेर्गेझियानी हांणी वावर दिला. ताच्या उपरांत उंचल्या शिकपाक बँगलोर आनी पुणे हांणी शिकपाक गेल्ले आसात. ताच्या उपरांत 2013 सेंट जोसेफ सेमिनरी जेप्पू हांगा स्टाफ ऑफ फिलॉसॉफी डिपार्टमेंटांत नेमाक जावन ते गेल्ले आसात. आतां प्रस्तूत जेप्पूचे विकार जावन आज आमच्या मुखार मुखेल सैरे जावन आयल्यात. फादर, तुमकां स्वागत. मोगाचेनो म्हजो उलोवप प्रारंभ करचे पयलें सक्कड टिचरांक हांव मान बागयतां. आज शिक्षकांचो दीस आचरण करता आसतना म्हाका शिकयल्ल्या सक्कड सिस्टरांचो टिचरांचो प्रत्येक रितीन उगडास आयलो देखून तांचो उगडास काडून तुमकां एक मान हांवें दिवचो. वर्सां आदी बेंदूर फुर्गजेक हांव आयिल्ल्या दळा थोडे फावटी मिसाक हांगासर म्हाका शिकयलो एक शिक्षक आसलो. पदराबा लागीं आयिल्ले फुडल्यान पळयलें खंय म्हणी दिसता घेवन सोगोन म्हाका दिसूंक ना. भविश्या हांगासर आसा नांगी आसा गी म्हाका कळीत ना. मनेस जॉन पायस हांव चिंता हांगासर नाम चिंता आतां. मिलार कॉलेजींत हांव शिकतना म्हाका शिकयल्लो उडास आसा. कशेंय जावं आयच्या दिसाचें पयल्यान पयलें तुमकां सगळ्यांक उल्हास पाठयता आनी परबी पाठयता. आज टिचर्स डे जालें देखून एक टिचराच्या जिणयेंत घडिल्ली ल्हानशी एक गजाल तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशी व्हरता. परत टिचरीन भुरग्यां लागीं एक पिंतूर सोडोवंक सांगलें आनी पिंतूर हे पोटी जावन आसलें उपकार बावडचे खंयचेय एक पिंतूर तुमी सोडयचे म्हणून भुरग्यां लागीं टिचरीन सांगलें. भुरग्यांनी विविध पिंतुरां सोडयलीं पूण एका भुरग्यान तातूंत एक हात सोडयलो. तितलेंच एक हात मात्र सोडयलो आनी सगळीं पेपरां टिचरीक दिल्या उपरांत हो हात पळोवन टिचरीक इल्लेशें कितें म्हणटात या क्युरियोसिटी उपजाली. ह्या भुरग्यान हात कित्याक सोडयला गी म्हूण सांगून त्या भुरग्याक आपयलें विचारलें, भुरग्या सगळ्यांनी बरी बरी पिंतुरां सोडयल्यात, तुवें एक ल्हान हात सोडयलाय, असो पाटलो गोट कितें म्हूण सांगताय गी. आनी त्या दाडा तें भुरगें म्हणालें, हें जावन आसात हात म्हज्या टिचरीचे. कित्याक गी म्हूण सांगल्यार ह्या हातांनी म्हाका बरोवंक शिकयला, ह्या हातांनी म्हाका जेवंक शिकयला, ह्या हातांनी म्हाका पडटना उखल्ला, ह्या हातांनी म्हज्या दोळ्यांतली दुकां पुसल्यांत, ह्या हातांनी म्हाका उखलून धरला. हांव चिंता भोवशा एका टिचरीचे हात ते पवित्र सडावत जावन सांगचें आसा याजकाचे हात पवित्र कित्याक ते माकल्यांत. हांवें सांगचें हर एका टिचरीचे हात ते पवित्र कित्याक म्हूण सांगल्यार देवानच ते माकल्यात ल्हान भुरग्यांक शिकोवंक. जायते फावटी एक सवाल हांवें विचारले आसात. हांगासर इतलीं जाणां टिचरांक पळयता आसतना मेजॉरिटी कोण आसात? स्त्री आसात. हांवें मस्त फावटी विचारले आसा LKG अप्पर KG टिचरां दादले मनीस कित्याक नान गी म्हूण सांगून आसात गी म्हणी. हांवें गी पळोवना. सडाव जावन LKG अप्पर KG ल्हान भुरग्यांक सडाव जावन स्त्री आसा, खंय दादले मनीस टिचर आले हांवें पळोवना. आनी हांगासर इतलीं जाणां तुमी आसात हातून सडाव जावन दादले बारी उणे आसात. सडाव जावन टिचरां स्त्रियो कित्याक कोणी मनीस सांगयत गी. ओके, भुरग्यांक सांबाळचे ते स्त्रियांक मात्र आवयांक मात्र साध्य जाता,
दादल्या मनशां तितले पेशन्स ना 2 पोटी सरला 3 पोटी एक मार्ग घालूंक आसात कितली सवालां विचारताय घेवन सगळं न्ही त्या देखून टिचरांक वा आवयांक ते एक काळीज आसा 25 पोटी विचारल्यार ती सोंसणिकायेन जाप दितात देखून हांव चिंता टिचरांक एक वर्तें मिसांव आसा अशें सांगलेलें आसा टिचर्स कॅन मेक ऑर ब्रेक अ स्टुडंट टिचर्स कॅन मेक ऑर ब्रेक अ स्टुडंट हांव चिंता तातूंत मस्त सत आसा हांव बेंगलोरान शिकतना एका इंग्लीश टिचरान ताच्या जिणेंत घडिल्ली गजाल अशी सांगली ताका मॅथ्स सब्जेक्ट म्हळ्यार एवर्शन हुशार टिचर तो इज अ व्हेरी इंटेलिजंट तो मॅथ्सान हुशार नासलो म्हणून न्हय पूण ताच्या जिणेंत एक ल्हानशी गजाल घडली 3rd स्टँडर्डान शिकतना खंय ताका मॅथ्स टिचरीन कालिंगी रॉंग केल्ल्या खातीर पब्लीक ताका इन्सल्ट केलें ही स्टार्टेड टू हेट दॅट टीचर अलॉंग विथ द सब्जेक्ट सिन्स देन मॅथ्स म्हळ्यार तें जावंकूच जायनासलें ताका तो काले म्हणटा शिकून व्हडलो टिचर जाला पूण जाल्यारय मॅथ्स म्हणटना ताका एका तरेचें एवर्शन हांव चिंता भोवशा टिचरांनी थोडे पोटी करेक्शनाक पूण आसूंक पुरो पूण थोडे पोटी काले म्हणटात असलो कोडू अनुभव भुरग्यांक मेळ्ळो जाल्यार कांय थोडे पोटी तशेलो अनुभव जाता हांगासर हांवें उगडास कडेचे व्हडलो एक सायंटिस्ट हाचे विशयान सगळ्यांक कळीत आसा पूण एक उडास कडचे थॉमस आल्वा एडिसन ताची टिचर ताचीच आवय आनी शी वॉज ए टिचर ल्हानसो भुरगो 8 वर्सांचो भुरगो आसतना ताणें टिचरीक एक सवाल विचारलो खंय शी सॉ अ कायट फ्लायींग ऑन द स्काय आनी ताणें विचारलें त्या गाळीपटाक विंग्स नान कशें तें उडटा ह्या सवालाक टिचरीक जाप दिवंक जावना त्या देखून टिचरीन सांगलें हो पकरी भुरगो हो सवाल विचारता हो पाटी उलयता त्या देखून एक लेटर बरोवन आवयक दान दिलें आनी त्या आयन्स्टायनान सांगलें की हें लेटर तुज्या आवयक मात्र दिचें कोणाक दिनाका आनी फेथफुली आयन्स्टायन एडिसन आवयकान दिता आनी सांगता टिचरीन तुका एक लेटर दिला आनी तें ओपन करता आसतना तातूंत बरोवन आसलें युअर चायल्ड इज मेंटली इल इज नॉट एबल टू अंडरस्टँड त्या देखून ताणें इस्कॉलाक फाल्यां तावन येवचें नाका आवयक मस्त दूख भोगलें पूण दूख आवयन दाखोवंक ना ती म्हणाली बाबा तूं मस्त इंटेलिजंट त्या देखून तुका इस्कॉलांक नाका म्हूण सांगला त्या देखून इतलें इंटेलिजंट जाल्लें देखून भुरग्यांक सांगात तुका शिकोवंक जायना सिन्स देन द मदर टूक द होल चार्ज ऑफ टिचींग आल्वा एडिसन आनी आमकां कळीत आसा मुखल्या दिसांनी तो कसलो इतलो व्हडलो सायंटिस्ट जालो त्या देखून भुरग्यांचें जिवीत रुपीत करचें टिचरांची एक व्हडली जबाबदारी ताची एक व्हडली जबाबदारी हांव चिंता ना बरी टिचरां दिया सगळो संवसार बदलियेत म्हूण सांगतात त्या देखून आयच्या काळार आनी आमी शिकतना टिचराच्या वृत्तीक मस्त व्यत्यास आशिल्लो तो संबंदी दुसरोच आशिल्लो पूण आयच्या काळार टिचींग इज ए डिफिकल्ट टास्क नॉट व्हेरी इजी व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट भुरग्यांक समजोवंक आज भुरग्यांक जोर करूंक ना मारूंक ना अशें पळोवंक ना हें तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा त्या देखून सूख केल्यारय सारकें करचें बरी ना जोर केल्यार फाल्यां घरची नंतर जाल्यार दुसरी विचारतात एक जाल्यार आनी दुसरींच जाता हें आमकां कळीत आसा देखून आयच्या काळार टिचींग इज नॉट एट ऑल अ इजी वर्क इवन देन तुमी इतलीं जाणां टिचिंगाच्या वावरांत आसात आनी हें भोव गरजेचें कित्याक मौल्य शिकायचें जाल्यार कोणी पुनी ती शिकयची देखून महात्मा गांधी सांगता टीचर इज एन ओपन बूक तातूंत हांव भुरगीं चड शिकतात दॅन द प्रिंटेड बूक दॅट्स वाय आय थिंक यू आर ऑल ओपन बुक्स अँड स्टुडंट रीड युअर लायफ दे लर्न फ्रॉम युअर लायफ मोर दॅन द बुक्स चडावळ जावन सांगचें आसा टिचरांनी शिकयलें चड उडास उरना पूण टिचरांनी केल्लो उपकार मस्त उडास उरता आमकां सेमिनरींत पाद्रपण सांगचें आसा आमी थियोलॉजी शिकयता फिलॉसॉफी शिकयता मस्त व्हडले व्हडले सब्जेक्ट शिकयता पूण मस्त वर्सां उपरांत ते खंयचें उडास उरना उडास उरचें खंयचें
कोणाक एकल्या हुशार ना राती 12 हॉस्पिटलाक गेले ते सांगता फादर तूं त्या दीस हॉस्पिटलाक म्हज्या सांगात आयलोय हांव हुशार नासलो म्हाका तुवें विजीट केल्ली सी दीज आर द थिंग्स फायनली मॅटर्स along with the education we need to give these values and I'm sure that you are giving all these values so once again I congratulate all the teachers for your wonderful and selfless service not only to our student to the entire humanity जेसूच्या मिसावान मुख्यवान तो एक आसलो शिकोवचो preaching teaching and healing teaching is one of the important tasks of Jesus आणि त्या वावरान तुमकां मेतेर केला तुमचे हात मात्र पवित नाही तुमची सगळी जिणीच पवित कित्याक जायत्या स्टुडंट्सांचे जायत्या विद्यार्थ्यांचे जीवन तुमी रुपीत करतात थोडे पोटी टिचरांक रेकग्निशन मेळना कोणी तांकां मान करिना पूण कंडी सावन तुमी केल्ल्या सेवेक हांव चिंता व्हरतो मान आसा हांव यासक जालां जाल्यार आज फकत टिचरां वरवीं म्हाका ल्हानपणार शिकयल्या सिस्टरांनी आदल्या एक 10-15 दिसां पयले म्हाका शिकयलेली सिस्टर मरण पावली तिचें नांव आमच्या गांवांत कोणायक गुर्तना शी इज फेमस एज वंदने क्लास सिस्टर तशेंच सगळ्यांनी उलोवचें जालें सगळ्यांनी तशेंच सांगचें जालें वंदने क्लास सिस्टर म्हळ्यार सगळ्यांक कळिता तेजें नांव सांगलें मस्तना कळीत ना ती वंदने क्लास सिस्टर्स मस्त वर्सां तिणें शिकयला आनी हांव चिंता आमच्या फिरगजेन सुमार 30 वयर यासक जाल्यात 52 वयर सिस्टरां जाल्यात आनी सडाव वचून सक्कड तिच्या हातांत पाशार जाली ती आनी एक सिस्टर आसली कशेंय जावं हांवें सांगचें ल्हानपणार ताणें दिल्लो मोग ताणें दिल्ली मौल्या ताणें शिकयली रीत हें सगळें आमकां खंडीत जावन उपकाराक पडटा आनी म्हज्या जिणयेंत तें सत जाला तुमच्या जिणयेंत तें सत जाला तुमी टिचरां जाल्यात कोणीय तुमकां शिकयला त्या देखून आज तुमी मस्त जाणांक शिकयतात खंडीत जावन तुमकां शिकयली भुरगीं एक नंतर जाल्यार आनी एक दीस खंडीत जावन उडास काडटली त्या टिचरीन म्हाका शिकयलें त्या टिचरीन अशें सांगलें त्या टिचरीन म्हज्या हाताक धरून बरयलें देखून हांव आज ह्या हंताक पावला कांय एका संदर्भार खंडीत जावन हरयेकलो म्हणटा देखून मोगाच्या शिक्षकानो परत एक पोटी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसाचे उल्हास पटयता मुखल्या तुमच्या सर्व मिसावान जैत मागता गॉड ब्लेस यू थँक्यू व्हेरी मच आता मुखार येतात ॲना आणि रिवन मनोरंजन कार्य मुखार सून वचशात आतां आमी हांगासर थोडी गेम्स चलोवन व्हरतले मोस्ट टायम आतां तुमी येवन आतां इल्लो वेळ बसल्यात आतां हांगा खंयच्याय एका चेरा पोंदा एक कालेगी चिट्ट आसा तुमी लकी पर्सन आयच्या दिसाचे लकी पर्सन जाल्यार यू वील बी विनींग अ प्रायज सो इल्लेशें उठा सदां तुमच्या चेरार आसा गी ती चिट्ट म्हणून तुमकां कांय हेल्प जाय जाल्यार तुमी विचारयेत सो ओके आमची आईची विनर हांगा आमकां मेळ्ळ्या नांव आयच्या आमच्या टिचर्स डे प्रोग्रामाची स्पेशल अँड लकी टीचर जावन आसा प्रेसिला टीचर तिका आमी सर्वांनी क्लॅप करतो And I would like to say thank you to Father for delivering a very meaningful speech. Teachers clash in class kartana veggi ulaytat. You are continuously talking. You have no problem. Right now the game for you all is, see, everyone knows ABCD. You all teach students very easily. So now the game is you have to say ABCD, but the twist is you have to say it backwards. There will be a time limit of 45 seconds. तुमका 45 सेकंड्साचे टाइम लिमिट आसतले आणि त्या टाइमा भितर कोण हायेस्ट अल्फाबेट्स बॅकवर्ड्स सांगता तांकां इनाम वेतले. सो हू वुड वांट टू स्टार्ट हियर? फर्स्ट 10 कोण इंटरेस्टेड आसात प्लीज हांगासर मुखार येया.
wrong जाल्यार उडना तुमी ट्राय करीत. Yes ma'am, welcome. Let's all put our hands together and I request many more people to join on stage. Come up. I'm Dinah. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Congratulations ma'am, that was amazing. We will be giving more chances. आम्ही अनेक प्राइज दितले हांव. Is there anyone else who wants to try? Yes. My name is Nishal. Yeah. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Congratulations to Nishal ma'am as well, who did it very quickly in a snap of a second. The final game for now. आता सगळ्यांकडे मोबाईल आसा म्हणून हांव चिंता तुमी एक पुटी तुमचे मोबाईल फोन्स भायर काडचे आनी व्हॉट्सॲप ओपन करचे. तुमच्या व्हॉट्सॲपान सेक्युअर चॅट्स म्हणून आसता. Who has the highest number of unopened chats gets this prize. तुमकां कोणाय कितें पळोवंक कळना जाल्यार तुमी इसारया, आमचे वॉलंटियर्स येवन तुमकां हेल्प करतले. हायेस्ट नंबर ऑफ अनओपन चॅट्स. तुम्ही ओपन करनातले चॅट्स कितले आसात म्हणून. 99. So we are starting with 99. If anyone has more unopened chats, do call us. 99 plus. 580. 580. We have a person with 580 unopened chats. आमच्या विगर बापाकडे 99 प्लस दिल्लेशे आसात, but we have ma'am with 580 unopened chats. I'm Jasmine. Miss Jasmine here has 874 unopened chats. So is there anyone who can beat that? कोणाकडे ना म्हणून हांव चिंता आनी ओ सिस्टर. Sister has 930 unopened chats. Okay, ये बहुमान बता sister. Sister Janet okay, बहुमान बताले. Sister Janet has 930 unopened chats. Let us all put our hands together and congratulate all the winners of the 3 games that were conducted right now. बहुमाना मागीर आमी दितले हांव. सर्व शिक्षकां तर्फेन आतां मुखार येता टीचर एवरीन क्रास्ता तांची बोगना उस्तारूंक. Let us all put our hands together and welcome on stage teacher Everest Krasta. मोगाळ विगार बापानो, सहायक विगार बापानो, तशेंच आमचे सैरे जेपू फिरगजेचे विगार बाप, सर पॅरिश कावन्सील मेंबर्स, सर संघ संस्थांचे पदाधिकारी आणि सर म्हज्या मोगाच्या शिक्षकांनो. आज हांव एक अनप्रिपेर्ड स्पीच करतेत आसा. कित्याक म्हणल्यार एक बिजी शेड्युला भितर हांव आज आसलो. देखून पदऱ्या पगडे काल सांगलें येवंक म्हाका जाता की ना की गुर्तुना म्हणून. एनी हांव सर शिक्षकांक हांव शिक्षकांच्या दिसाचे उल्हास पाठयतां. हॅपी टिचर्स डे. हांगासर शिक्षक जावन थोडी म्हजीं बोगणां
आनी सर शिक्षकांक आसची बोगणां ती हांव तुमचे मुखार उसारतां. पयल्या सुवातेर येदोळसो फादर पद्रेपान थॉमस आल्वा एडिसनाचें एक गणीत सांगलें. आजकाल शिक्षकांक मस्त चॅलेंजीस आसात. हांव त्या चॅलेंजा मदेंत आसा. कित्याक म्हळ्यार वडलो फोनाचें एक गेम येता आसतना हांव फोनांतच आसलो. फोनांत आसलो म्हळ्यार गेम्स कांय खेळ्ळो न्हय, इस्कॉलाच्या एका कामांतच आसलो. आमकां मुखेल मेस्त्रींक केदाळा मेसेज येता, केदाळा आमी धाडचे म्हणून. ताका वेळ काळ कांय ना. आतांचो धाडा म्हणटात, केदाळा आमी काही मनीस सोदून धाडचे पडटा. ते आमचे मुखेल मेस्त्रीचे कश्ट. एक विद्यार्थी खंयच्याय सादारण 10वेच्या भितर खंयच्याय एका विद्यार्थी कडेन आमी एक सवाल विचारल्यार या कितेंय आमी घरा सांगलें जाल्यार घरांत साबारपटी तांच्या वडिलांनी सांगलें सूख जावन आसता त्या भुरग्यांक. पूण इस्कॉलांत शिक्षक कितें सांगतात पळया तें तांचें सत जावन आसता. थोडे फावटी वडिलांनी सांगलें सत आसूंक पुरो, ह्या शिक्षकांनी सांगलें इल्लेशें सूख आसूंक पुरो. तरी तो भुरगो म्हाका सांगलें खंयचें सत खंयचें फोट म्हणलें तर्जुमो करून पळयना. तें तुवें सांगलें सूख. मामी तूं सूख सांगताय. इस्कॉलान म्हज्या टिचरांनी सांगलें सोमा टिचरान तशें सांगलें. कित्याक म्हळ्यार एका विद्यार्थीक आपणाच्या टिचराचेर भरपूर मोग. टिचरानंत सांगलें सोमा म्हणलें एक ताच्या तकलेन. हें हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार भुरगीं केदाळाय आमचेर पात येवन आसतात. म्हजीं टिचरां म्हाका बरें करून शिकयतात. म्हजीं टिचरां म्हजीं शिक्षकां म्हाका वाट दाखयतात. म्हणलें एक सत त्या भुरग्या थंय आसता. आनी हांवें मस्त भुरग्यांक पळयतात आसतना सुमार जाणां भुरगीं तांच्या घरा सांगनातल्यो संगती आमचे कडेन सांगतात. आवय बापाय कडेन सांगनातल्यो संगती आमचे कडेन सांगतात. मस्त घडितां ती सक्कट टिचरांच्या जिणेंत आसूंक पुरो. थोडे फावटी आमी त्या पेरंट्सांक आपोवन आरे तुजें भुरगें तुजो पूत यादू अशें अशें सांगता तुका कळयतना गे म्हूण आमी सारकें आसता. आवय बापायक गोत आसना. पूण तीं भुरगीं त्या टिचरा लागीं सांगतात. कित्याक म्हळ्यार त्या टिचराची तांकां भरपूर पाती येणी. आनी हें कितें दाखोवन दिता गे म्हळ्यार आमी शिक्षकांनी एका मनशांचेर आमी काम करचें. वी आर वर्कींग ऑन ह्युमन बिईंग्स. आमी पेपराचेर या बँकाचें बळें तांच्या कंप्युटरांत तांच्या बुकांत थंय काम करतात. दे वर्क फॉर मनी ऑन द मनी ट्रान्जॅक्शन अँड अदर थिंग्स. बिजनसमॅन तांचे वहिवाट कसो ताचे वयर काम करतात. पूण आमी त्या भुरग्यांच्या मतीचेर काम करचें. देखून टिचरांची जबाबदारी आज ती वर्ती जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तो एक भुरगो आमच्या हातांत एक भुरगें दिता आसतना त्या भुरग्याचें भविश्य रुपीत करचें एक व्हडलें कार्य आमकां टिचरांच्या हातांत आसा. आमी केदाळाय चुकून पडोवंक जायना ह्या कार्यातून. कित्याक म्हळ्यार केदाळ आमी चुकून पडटा गी त्या दाळा तो भुरगो ह्या भुरगें समाजेंत एक बरें व्यक्ती जावंक पावना. साबार फावटी हांव हायस्कुलांत आसले वरवीं म्हाका तें तांचें एज डिफरन्स कोत आसा. 8वेक येता आसतना धाकटीं भुरगीं तांकां चड समजणी आसना. प्रायमरी भुरग्यां बरीं आसून उलोवन आसतात. तांची समजणी तशी आसता. पूण वेताना 10वेच्या वर्गाक पावतना तांचे वयर बदलावण आसता. एडोलसंट स्टेज. ही बदलावण आमी पळयता. ह्या वेळार आमी तांकां कसलें तांकां मेन्यूर आमी दिता गी तेंत तांच्या जिणेंत मुखारसून येता. ते आमी हायस्कुलांत मात्र न्हय प्रायमरी इस्कॉलांत तशेंच उपरांतल्या इवन फॉर द ग्रॅज्युएट्स पोस्ट ग्रॅज्युएट्सय तशेंच तीं तांच्या लेक्चरर्स कितें सांगतात तांचें तोंड मेळिल्लें बरेंपण तांच्या जिणेन मुखार वचून व्हरतात. साबार फावटी पदरेपानोडू सांगलें बरी
आमी ल्हान आसतना आमच्या शिक्षकांक असो उडास करता कित्याक म्हळ्यार जॉन पायस म्हणाले जॉन पायस ह्या फिरगेजेसूं न्हय आतां बज्जोडी फिरगेजेसूं पयलें येतो फिरगेजेसूं आसलो तशेंच एका PUCच्या लेक्चरर असो ताच्या प्रिंसिपल असो तांणी उडास केलो तांणी प्रायमरी धाकट्या KG क्लासीस ह्या फर्स्ट स्टँडर्ड सिस्टर्सोय उडास केलो पळया थंय व्यत्यास फर्स्ट स्टँडर्डाची टिचर आनी PUC लेक्चरर दोगांय कडेन थंय एक साम्यता आसा कित्याक म्हळ्यार दोगांयनी फादरापाच्या लायफांत कालेंक हे बदलावन हाडल्या देखून तो उडास तशें आसतना आमची डिग्री जाल्ली पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्ली ह्या इवन कोण ती डॉक्टर्स जाल्यांत इंजिनियर्स जाल्यांत तीं तांच्या लेक्चरर्सांचो टिचर्सांचो उडास केदाळांय करतात कित्याक म्हळ्यार एक ना एक रितीन तांच्या जिणेंत कसली म्हणी एक बदलावण जावंक तीं कारण जावन आसतात कित्याक म्हळ्यार आमी सूख धाकट्या भुरग्यांनी मात्र करची न्ही व्हडांय सूख करता त्या संदर्भार तांकां दीत दिवचें काम ह्या टिचरांचो वर्ग करता सो टिचरांचो वर्ग तो विस्तार जावन आसा देखून हर एका संदर्भांनी तो टिचरांचो वर्ग करता देखून सगळ्यांच्या जिणेंत इवन म्हज्या जिणेंत आमची शिक्षकां मस्तू उडासाक पावचीं जावन आसात ह्या संदर्भार आमच्या हातांत दिल्लें हें काम हें पवित्र काम जेजू क्रिस्त एकलो एक शिक्षक जावन ताणें समाजाची बदलावण केली आजुनूय आमी तें बदलावण मुंदोरून व्हरून आसा पळया 2000 वर्सां पयलें जेजू क्रिस्त शिक्षक जावन समाजीन केल्लें बदलावण आजुनूय आमी मुंदोरून आसा तशें आमच्या शिक्षकांनी केल्ली आमचें थंय बदलावण ती आमी मुंदोरून आसा देखून एक म्हत्वाचें काम देखून आमी ही जबाबदारी म्हूण समजोवया आमचें शिक्षकाचें काम केवळ सांबाळा खातीर मात्र न्ही सांबाळपटी ताच्याकी भायर आसता देखून आमी आमची जबाबदारी समजून ही नवी समाज बांदूंक जाय जाल्लें पुरा हरियेकी आमच्या जिणेक जाय जाल्लें त्या देवा कडेन मागून घेवया आनी आमचें काम आनीक बऱ्या तरान मुंदोरसून व्हरूंक जाय जाल्ली भलायकी सगळ्या टिचरांक मेळोवन दी म्हूण सांगून हांव मागतां थँक्यू देव बरें करूंक तुमकां Singing is the act of creating musical sounds with the voice. मुखार येतात YCS संदे मधुर ताळयांनी गायन गावंक. कुशीर फुट करून मोसरे तांडेला संजे वेळा सूर्य पोळे तामसो जाला कारवी सगळे सांगता मेळून रापणी ओडेला तशिल्ल्यान पळयताना समुद्र मोदेला दर्या कुशीर फुट करून मोसरे तांडेला संजे वेळा सूर्य पोळे तामसो जाला कारवी सगळे सांगता मेळून रापणी ओडेला तशिल्ल्यान पळयताना समुद्र मोदेला हा हा ती किंद्री बसोता कोण आंगणान बसून दुमकी बडयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता दर्या कुशीन वाळूंक लागले शीतल वारे सोबीत वारे भोंवता पळय मासल्या विणे स्वाभाविक आनंद तुका भोगतलो करे सगळ्या अंतरळार नेकेत्र भरले दर्या कुशीन वाळूंक लागले शीतल वारे सोबीत वारे भोंवता पळय मासल्या विणे स्वाभाविक आनंद तुका भोगतलो करे सगळ्या अंतरळार नेकेत्र भरले हा हा ते केंद्रे वाजवता कोण अंगणान बसून दुमकी बडयता वा वा तो ताळो रंग
नारी बरे नाच सोबयता नारी बरे नाच सोबयता Thank you, YCS members. Now to you all, welcome to the world of rhythm, melody and expression. Ata yatat CL Sunday tumcha mukar ek nas nasung. Let us all put our hands together and cheer very loud and welcome the CL dancers on stage. सुनो तो जरा हमको है ये कहना वक्त है क्या तुमको पता है ना सो गई रात जाके दिन है अब जाग उठा आंखें मसलता है सारा ये समा हे जॉयली अभी मूवी बचना ए हसीनों लो मैं आ गया हे बचना ए हसीनों लो मैं आ गया गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग कशी आसा तुम्ही आम्ही बरी आसा सर आले अश्विना उभे राव तू काय क्वेश्चन विचारता Can you tell us how an induction motor starts? झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा भुरग्यांनो पहिले तुमकां टेस्ट आसा बरें करून शिकन या जायते मार डाला अरे टेस्ट पहले नहीं रे आज जॉली करिया पहले सकाळी उठून शिकिया We're young and we're crazy
आज की रात होनी amazing. Turn up the lights and the sound, get loud, shout it out, 'cause we're young and we're crazy. मौका है, मौसम है, महफिल में जवानियां, दीवानी धड़कन की धक धक सी कहानियां, ये रात है तू बल्कि से हाथों से तू न जाने दे, जाने दे. It's a real deal party with Kishore and Artie, so come on everybody say gilly gilly akka, ye jawani है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, गिली अक्का, गिली अक्का, गिली अक्का, पिली 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 पिली. अरे रे आता आमचं 1 घंटानी एक्झाम काही वाचून ना वास ये रट्टामा, रट्टामा, रट्टामा. I don't know what to do. I don't know what to do. तौबा आगे क्या करूं? I don't know what to do. I don't know what to do. तौबा आगे क्या करूं? नहीं नहीं अभी करो इंतजार. नहीं नहीं कभी नहीं मैं हूँ बेतरार. अरे रे आम्ही फेल जाता म्हणून दिसता रे सरांनी कळे म्हणून पास केल्यार पुरो आमकां. Five, 4, 3, 2, 1. भुरगे ना तुम्ही काही ये टेन्शन कर नाकात. हांगासर आयले सर टिचरींनी तुमकां पास केला. जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल. लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल. मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया आवेश में, अरे भैया आवेश में, अरे चाचू आवेश में, अरे भैया आवेश में. Wow, wasn't that an amazing performance? आता मुखार येतात YCS सांदे तांच्या तर्फेन एक डान्स प्रदर्शित करूंक. चाय में डूबा वे सिकुट हो गया, मैं तो एवी लुट गया, मैं तो एवी
राइट कर चैन चुरा है डिस्करेक्ट में उल्लड़ मचा है All the boys go crazy when I shake that आशिकों की लहरें लगवाए But wait! ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਹੈ ਅਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਦਾ ਬਾਹੋਂ ਮੈਂ ਆ ਸੋਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ लिए होने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो हाँ हीरो हाँ हीरो मैं तेरा हीरो Did you all like that performance? आता मुखार येतात अनेक नाच सादर करूंक all to service.
आमच्या धाकट्या भुरग्यांनी बरे करून डान्स करून आमच्या सरकळ्यांच्या तोंडाक बरे खुशी हाडल्या व्हेरी गूड अँड व्हेरी नायस डान्स परफॉर्मन्स आतां तुमकां परतून एक एनर्जी डोज दिवंक थोडे गेम्स कंडक्ट करूंक मुखार येतात CAL संदे हॅलो सगळे एक्टीव आसात गी ओके सो सदां टिचरांनी भुरग्यांक आपोवचें सो आतां हांव मुखार 10 टिचरांक आपयता कोणी 10 जाणां वॉलंटियरली तुमी येवचें प्लीज कम फास्ट नाजाल्यार आतां पात्रां नांवां आपोवन आपयता येस क्विक एक 10 जाणांनी येवचें कांय ना गेम सिंपल आसा काय ना खाली एक वाचूंक दितलें गेम हांगा आयल्या उपरांत सांगसो Yes, 10 teachers. Come on, you should be ready to face challenges. Yes, come on. 7 more, 6 more, 5 more. Easy game, kayana, simple. Yes, so we have. So itle pura munchinta. Yes, so game अशें आसा म्हज्या हातान हांगा थोडे अल्फाबेट्स आसात ह्या अल्फाबेट्सान हे मस्त इजी आहा हे वडुलच्या पेरे न्ही उलटा वाचूंक न्ही सो तुमी पिक करतना तुमकां एक अल्फाबेट मेळटा ना तुमकां 30 सेकंड तसो टायम आसा त्या टायमार तुमी त्या अल्फाबेटान स्टार्ट जावची मनशांची नांवां विदाउट रिपीटिंग कोण हायेस्ट सांगता 30 सेकंड्सान तांकां प्रायज येतलें सो या विल स्टार्ट येस तुमी पळोवला मागीर टायम स्टार्ट म्हणटा सो लेटर आसा T सो योर टायम स्टार्ट्स नाव Tina, Tommy, Titan, Titus, Titanic, Thomas, Timothy, Titus, झाले Timothy. Oh, Tina, Tira, Tina, Tona, Tora, Tiara, Timora, Thor, Thar. सो 13 नांवां तिणें सांगल्यात सो मुखार पळया आमी T लेटर आतां काडटले हांव सो लेटर आसा लेटर A मस्त सुलाबायच लेटर Adel, Adril, Ashel, Alex, Avin, Avil, Eliza, Alicia, oh my God, Alfred, Alwyn, Alpi, Aldrin, Alden, Alton, Aston, Aaron, Aaron, Ashley. सो आमचे हाय स्कोर आसा 18 सो पळया बीट जाता की पळया So the letter is letter L. Loy, Lloyden, Linen, Lency, Lavina, Leslie, Lavian, Lata, Leon, Laren, Ladwin, Lanson, Leah, Leonie, Lira. So then 15 नांवां सांगल्यात so the high score is still 18. Yes. So the letter is letter D. Danica, Denwin, Denver, Dolly, David, Darwin, Danica, Denisha, Delisha, Good try. So 8 सांगला so the high score is still 18.
So the letter is letter J. J. Jack, Jackson, Jenny, Jennifer, Joey, Juliet, Jerry, Joyson, Joya, Jerry, Joyson, Johnson, Jim, Jackson. That's it. Yeah. How much? 11. Yes. So the high score is still 18. So the letter is letter N. Nita, Nelson, Nelly, Neely, Naomi, Neom, Nancy, Neetu, Nagendra, Nigel, Newton, Nelson. So the number is 11, same. So yeah, I guess. No, let's see if she can beat this. So the letter is letter B. Bradley, Brendan, Brian, Bryony, Beena, Benedicta, what else? Okay, so we had 6. So the winner, ma'am, your name, please. Okay, so we have winner Mrs. Priyanka with us. So yeah, Bahuman tumka me magir dete liao. Thank you for going. Okay, so there's second place it seems. So there was this second participant with 15. Yes, sister, your name? Sister Pauline. Okay, so the second place goes to Sister Pauline. Thank you for cooperating. Thank you so much, Jocelyn and Samuel. आता मुखार आपयता फादर वॉल्टर डिसोजा तशेंच तुमी मुखार येवन सर शिक्षकांक मोगाची काणेक दिवची. आतां आमी सर शिक्षकांक मान करूंक आशिता. हांव मुखार आपयता आमचे मुखेल सेरे फादर मॅक्सिम आनी फादर वॉल्टर हांणी हें कार्य चलोवन व्हरचें म्हूण हांव नांव आपयतां त्या शिक्षकांनी मुखार येवचें. लविना पिंटो, सोनिया पिंटो, सुनीता सिक्वेरा, रीटा रेगो, लीना पिंटो, ह्यूना डिसोजा, Lancy D'Souza, Dr. Naveen Dias, Cynthia Mascarenhas, Avila Pinto, Joseph Rebello, Everest Crasta, Rita Rodriguez, Benedicta Fernandez, Naveen Vegas, Paul Meneges, Lydia D'Souza, Lina Saldana, Sister Rina D'Souza, Sister Vidya, Sister Crisita, Sister Roslyn, Sister Nishi, Sister Vinjoy, Reshma D'Souza, Lavina Pinto, Evelyn Saldana, Anita D'Souza, Dorothy Lasrado, Amita Patrao, Eric Patrao,
Basha Fernandez, Deepa Frank, Marina D'Souza, Sony Rodriguez, Jacinta Crasta, Sister Sushanti, Sister Meena Fernandez, Sister Lolita, Dr. Ivan Pinto, Magdalene D'Souza, Janet De Silva, Carol Lobo, Della Colasso, Nita Pinto, Seema Meneges, Prabha Mendonça, Shanti Saldana, Shruti Pinto, Prafulla D'Souza, Josna D'Souza, Priya D'Souza, Shweta D'Souza, Pratibha, Mary Lobo, Lavina D'Souza, Rima De Silva, Ramolo Montero, Dr. Charlotte D'Souza, Dr. Sandhya Almeida, Gracie Pereira, Anita D'Souza, Lavina, Jasmine Vas, Jacinta D'Souza, Molly Lobo, Dr. Zenica D'Souza, Matilda Lobo, Asha D'Souza, Virginia De Mello, Nichelle Felicita Castellino, Teresa Andrade, Sister Eulalia, Sheila Sebastian, Sherin Priya Pinto, Lavina Govies, Leticia Matilda Machado, Severin Teresa De Silva, Rita Rodriguez, Jacinta Fernandez, Monty Pais, Elizabeth Greta Miranda, Jacinta Pereira, Mary Ann Raskina, Celine D'Souza, Flavie Mascarenas, Juliet De Silva, Mercin Pereira, Lily D'Souza, Thelma Rodriguez, Christine Pinto, Professor Dr. Jacinta Vegas, Professor Philomena Fernandez, Jane Sequeira, Sister Pauline, Dr. Linus Pinto, Mr. Harold Montero, Ms. Clara Mesquith, Jacinta D'Souza, Sunita Serravo, Saira Almeida, Jyotina W. D'Souza, Dr. L. Gladson Jos, Severin Miranda. Priyanka Hazel D'Souza, Veronica Govies, Irene Sequeira, Patricia Lobo, Inet Vas, Priscilla Rodriguez, Gladys Miskith, Sister Janet Sequeira, Sister Reshma D'Souza, Sister Nitin D'Souza, Lavina Rodriguez, Veronica Mercin D'Souza, Vinod D'Souza, Anita Lobo. आणि कोणी नावां हांगासर रजिस्टर करून असल्यार तांणी दया करून मुखार येवन विगारात हांव मोगाची काणीक स्विकार करी जे म्हणून विनंती करता. मागीर घरा वेताना तुमची नावां दया करून रजिस्टर करात.
विन्सेंट क्रास्ता डॉक्टर प्रिया अरान्ना क्लॉसी डिकोना फिलोमेना मोरस विद्या शालेट नोरोना म्यूरल फुर्तादो प्रिसिल्ला डिकोना टेरी डिसोजा मर्लिन डिकोना डॉल्फी मचादो रोलिटा पिंटो लवीना फर्नांडिस लिनेट डिमेल्लो नोएला वेगस एमी पाइस एलिजाबेथ Ivila D'Souza, Tina Serravo, Jacinta Saldana, Sylvia Rodriguez, Mabel Pinto, Mavis Rodriguez, Sister Cynthia D'Souza, Diana Rodriguez, Dorin Vilma Lobo. आणखी कोणाची आपुनांतगी आपुनांतल्यार दायकन मुखार या. Father Maxim D'Souza. Father Walter D'Souza. Father Lawrence Kutina. Father Vivek Pinto. Thank you. I got. वडील हांगासर केल्ले गेम्स ताच्या विद्यार्थींक आमी आतां वडील हांगा गेम्स केल्ल्याक विनर्सांक आमी आतां प्रायज दितले. I would like to call upon stage Father Maxim to give away the prizes. Father Lawrence to give away the prizes. Sister Janet, Sister Pauline, Miss Priyanka, Miss Diana, Miss Nichelle, Miss Priscilla. All the winners of the previous games kindly come forward. आयचे कार्याचे प्रेसिडेंट जावन आसात आमचे विगार बाब. And now I would like to call upon stage our vigar to deliver the presidential speech.